सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका येशूची कृपा दिवं. संपलोल्या मरिया दे कार्मो मोंतेरो हिका देवान सुर्गेचें सूख फावो करूंक ही मिसाची भेटेंत मागुया. त्याच बरोबर लग्नाचो दीस ऑस्कर आनी एलिस लॉपिस, तशेंच लग्नाचो दीस मरियानो आनी मेबल फेर्नांडीस. देवान तांचेरूय तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता आसतना आयज बर्थडे नेटी डिसोजा. देवान तुजेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी पोसरें बाट हांगासर रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. रोमान अल्मेदा, रोजादा अल्मेदा, शॉन अल्मेदा, अनालिया अल्मेदा, हेर्तन फेर्नांडीस, सावियो फेर्नांडीस, ब्लांच अल्मेदा, आर्मांदो अल्मेदा, नेल्सन अल्मेदा, पिएदाद गामा. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आनी एक पवित्र गूट फावती पुरी समारंभूक आमची पातकां ओळखून घेवया. सुरपुद्विदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो विनय विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारये, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पुरा देवा लागीं विनोदी करात मागता. सुरपदविदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुजेर विस्वास दवरतल्यांचें तूं बोळ. आमी इतली उत्सुक की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक जायना. तुज्यो आज्ञा पाळून चिंतनांनी तशें कोन्यांनी आमी तुका मानूंक सदांच तुजे कृपेचो आदार आमकां दी म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचो. आतालियेक आहाजियाचे आवयक आपलो पूत मेलो म्हूण गमलें तेन्ना तिणें रोखडेंच रायल कुलयेच्या सगल्यांक मारून उडयले. पूण जेहोशेबा, जोराम राजाची धूव आनी आहाजियाची भयण हिणें आपल्या बाबाच्या पुता जोआसाक व्हेलो आनी जिवेशी मारपाचें आसलें त्या राजांच्या पुता मदलो ताका गुप्ती व्हरून ताचे नोर्शी बरोबर न्हिदपाच्या कुडांत दवरलो. हे परी तिणें आतालियेचे नोदरे सोरशिलो, ताका लिपयलो आनी असो ताका मोन्नांतलो वाटायलो. तो आपले नोर्शी बरोबर 6 वर्सां सर्वेस्पराच्या मंदिरांत लिपोवन रावलो. हो सगलो वेळ आतालिया देसांत राजवट चलयताली. पूण 7व्या वर्सा जेहोआदान कारितांच्या शोधपोतींक आनी चौकीदारांक आपोवंक धाडले आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आपणा मुखार तांकां एकठांय केले. तांचे कडेन ताणें एक करार केलो
आनी तांचे कडचो सोपूत घेवन सर्वेस्पराच्या घरांत राजाचो पूत तांकां दाखयलो. जेहोयादा याज्ञिकान सांगलोलें तशें शोधपोतींनी केलें आनी पाळी करून सोनवारा दिसा भायर सरताले आनी सोनवारा दिसा पाळी करूंक भितर सरताले त्या सगल्यांक घेवन हे शोधपोती जेहोयादा याज्ञिकाशी आयले. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आसलोले ते दाविदाचे भाले आनी धाळ याज्ञिकान त्या शोधपोतींक दिले. आपल्या हातांत हातयारां घेवन चौकीदार मंदिराचे दोखिणेक ते उत्तरेक पर्यान वेदी आनी मंदिरा भोंवतणी उबे रावले. उपरांत जेहोयादान राजाच्या पुताक हाडलो, ताचेर मुकुट घाल्लो आनी ताच्या हातान आज्ञा पोट्टी दिली आनी ताका मागलो. आनी सगल्यांनी ताका राजा म्हूण परकोट केलो आनी ताळयो पेटोवन तांणी हुयेल मारली, लांब आंवक आमच्या राजाक. लोकांच्यो हुयेली आयकोना फुडें आतालिया सर्वेस्पराच्या मंदिरान लोक एकठांय जाल्लो थंय गेली. सवये प्रमाणे राजा खांब्याशी उबो आसलो आनी ताचे कुशीक सरदार आनी तुरतुरी वाजोवपी आनी सगलो गांवचो लोक खुशाल बरीत जावन तुरतुऱ्यो वाजयतालो. हें सगलें पळोवन आतालियेन आपलीं आंगवस्त्रां पिंजलीं आनी बोबाट मारली, घात घात. तेन्ना जेहोयादा याज्ञिकान लस्करी अधिकाऱ्यांक हुकूम घाल्लो, तिका लोकां मदलीं भायर काडात आनी तिचे फाटल्यान कोणूय वचत तर ताका जिवोच मारात, कित्याक सर्वेस्पराच्या मंदिरान तिका मारूंक फावना. अशें याज्ञिकान चिंतलोलें. तांणी तिका धरली आनी घोड्यांच्या दारवट्यांतल्यान राजमहालाशी पावतच तिका जिवी मारली. जेहोयादान सर्वेस्परा आनी राजा आनी परजे मदें एक करार केलो. ह्या करारा वरवीं आपूण सर्वेस्पराची पोरसां म्हूण परजेन मानून घेवंक जाय आसलें आनी तशेंच राजा आनी परजे मदें करार केलो. गांवच्या सगल्या लोकान बालाच्या मंदिराशी वचून तें मोडून उडयलें. ताच्या वेदींचे आनी मुर्तींचे कुडके केले आनी वेदी मुखार मातानाक बालाच्या याज्ञिकाक जिवेशी मारलो. आनी सर्वेस्पराचें मंदीर राखूंक याज्ञिकान राखणदार दवरले आनी गांवचो सगलो लोक आनंद बरीत जालो आनी शार शांत जालें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आपलें तिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडलां. सगळीं म्हणुया, आपलें तिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडलां. तुजे संस्थींतल्या एकल्या तुज्या पुताक तुज्या शिंवासनार बसयतलो. अशें सर्वेस्परान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिल्लें उतर तो मोडचो ना. जबाब, आपलें तिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडलां. तुज्या पुतांनी म्हजो करार सांबाळल्यार आनी हांवें दिल्ल्यो आज्ञा पाळल्यार तांचे पूत तुजे शिंवासनार राजवट चलयतले नितेखाली. जबाब, आपलें तिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडलां. खरेंच सर्वेस्परान सियोन शार विचून काडलां. तेंच ताका जाय आपलें तिकाण करूंक. हांगा हांव सदांकाल जियेतलो. हांगा म्हजें बिराड करूंक हांवें येवजिलां. जबाब, आपलें तिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडलां. थंय दाविदाक मोलवंत संसद हांव उपजयतलो आनी म्हज्या मागलोल्याचो घरचो दिवो पेटोवन सांबाळटलो.
ताच्या दुस्मानांक लोचेक घालतलो, पूण ताचेर म्हजो मुकुट परसोलतलो. सोबाब आपलें ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक वेचून काडला. उदकाराक सगळीं उबी रावया. खुशे मनान जीं कोण गरीब तीं कोरेंच बागी, सुर्गीचें राज कोरेंच तांचें. Servisfor तुमची सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. माथेवा पोरमणी शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसारांत तुमकां थेवे एकठांय करूं नाकात. थंय सांडोस आनी किडे ते खावन इबाड करतात आनी चोर फोडटात आनी चोर फोडटात आनी चोरून व्हरतात. पूण स्वर्गार तुमकां थेवे एकठांय करात. थंय तांचो इबाड करूंक साणोस वो कीड ना आनी ते फोडून व्हरूंक चोरूय नात. कित्याक तुजो थेवो आसा थंय तुजें काळीज आसतलें. कुडीचो दिवटी दोळो म्हणटच तुजो दोळो निवळ आसत जाल्यार सगळी तुजी कूड उजवाडीत जातली. पूण तुजो दोळो निवळ नासत जाल्यार सगळी तुजी कूड काळोखांत बुडटली. हे पासत तुजे भितर आसा तो उजवाडाचो काळोख जालो जाल्यार तो काळोख केदो व्हडलो जावचो ना. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा बिनानो, संवसारांत तुमकां थेवे एकठांय करूं नाकात अशें जेजू आज म्हणटा. थेवे बरें न्हय काय? गिरेस्तकाय बरी न्हय काय? गिरेस्तकाय थेवे आमकां थोडी फावटी जाय पडटात. म्हणजे एकमतीन आमी वावुरता तेन्ना आमच्या जिविताची निगा घेवंक जे पिडेंत पडली आनी कितेंय जालें आनी हें करूंकूच जाय. आमी आमच्या जिवाचो कुयदाद घेवंक जाय. आपल्या आनी जिवाच्या आपल्या आनी पेल्याच्या जिवाक मान दिवचो. म्हज्या जिवाक हांव मान दिता तेन्ना म्हजें मन, म्हजी कूड, म्हजें आख्खें जिवीत बरें सांबाळूंक हांव वावुरतां. पूण जेजू खबर करता ही संवसाराची गिरेस्तकाय जाचेर आख्खें म्हजें लक्ष आसा आनी हाचेर म्हजें लक्ष आसा देखून सुर्गेच्या राजाची वाट हांव चुकतां. कितें उदीक गरजेचें जें कालच्या दिसा आमी आयकलां तें उदीक गरजेचें. आमकां थेवे मेळटले जाल्यार स्वर्गार आमचें जिवीत दोयाळायेन भरलोलें जावंक जाय. जंय हांव दुसऱ्यांक आदार दिता. चॅरिटीज, आर्म्स गिवींग जें कालच्या दिसा आमी आयकलां. हांव स्वर्गांत थेवे करता एकठांय करता जाल्यार म्हजो संबोध मागण्यांतल्यान देवा कडेन हांवें घट केल्लो आसा. हांव स्वर्गांत थेवे एकठांय करता जाल्यार म्हज्या उपासाच्या त्यागी जिविता वरवीं हांवें म्हाकाच ना म्हणून देवाचे कुशेक ओय म्हणलोलें आसा. आनी हें करता तेन्ना आमचें काळीज मन देवाचेर पयलें आसता. आनी देवाचेर आमचें काळीज मन आसा जाल्यार सगळें आमचें जिवीत गिरेस्तकाय पर्यंत आमची देवाक जाय ते भाशेन आमी एकठांय करता आनी देवाक जाय ते भाशेन ताचो उपयोग करता. आनी हें करता तेन्ना आमी उजवाडान भरलोलीं भावां भयणां जाता. हें चिंतना मनान दवरून मिसाची भेटयेंत वांटो घेवया. बेठोवनेक आमी गायन गावया. C25 ना आमचे लागीं
पान 30 आणि 9, C25, page 39. म्हज्या भावा भयणांनो, हे आमचें बलिदान सुरपुद्विदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा देवा, ह्या दाना वरवीं तूं मनशा कुळाक जेवण दिताय आनी संस्कारा वरवीं नवो जीव दिताय. ताच्या आदारान कुडीच्या आनी खाड सामानाच्या गरजांक कांयच उणें जायना जावं म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपुद्विदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्व काडी आनी सर्वताय आमी तुका वाका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमतां, जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टां, थीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवूत येण्याक ओतरेकतां. देखून सो देवदूतां आनी आनी सांता भक्तां सांगाती थांबून आसतना आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकोशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्ज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात.
ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्यांनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमची पासत आनी सबरा पासत तें वारवतली हें म्हज्या उगडासा करात. Bavartaco gud Soumia, tuže moronami soroptał, ani tu borod Jezu, tuže budor živon bon देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मोदनाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स भिटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताची कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबेज उगडास कर. अशें लियो आमच्या बाकीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवशान उतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन उतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाची माये संगाती, भाग्यवंत जुजेतीचो पोती, भाग्यवंत दोन मृतांनी सुटकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी ताच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाई पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपदवेदार बापा सुरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुडवंडराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवशान उतरेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवड दी बोदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्य जेजू क्रिस्तांतले तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडिली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडिली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडिली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें तुवें म्हज्या म्हज्या घरा येवंक घरा म्हाका येवंक फावो म्हाका ना. फावो ना
पूण एकूच पुणे मात्र कुतर मातुलोय मुशा मुशा ओतेम्यांक भलायकी मेळटली. मेळटली. कोमयांच्या वेळार गायन गावुया D20 जेजू उगडास कोरीन जाल्यार पान 60 D20 पेज 60. जेजू उगडास कोरीन जाल्यार तुजो काळजाक सोदो जालो बोगागिलो पूण तूंच आजी जावय जाल्यार पुरो दारोस काळील विरून वेचागोतलो. जेजू तुझे पवित्र नामा संगीत कोयसोरूच गावची गोडवे उतर तोडांतले नागोडचे दुलोची तूर मोलान नांव उपसोवचें. जेजू पातकाक एकलो सुबोल वासो Los mutu boro Torbo kutolian gozo Dano alzo.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा, जशें आमी घेतलां तें पवित्र जेवण तुजे सगळे बावार्थ्यांचो एकवट खुणायता, तशें तुजे पवित्र सभेन एकवट घडून हाडूं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सव्या सर्पदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वगाळ बाबा भयण फकत उगडास करता. आज सांजे मी 6 वरांचेर आनी उपरांत एडोरेशन, प्रेज एंड वर्शीप, एडोरेशन, लेईंग ऑफ हँड्स एंड युकरिस्टीक ब्लेसिंग, सांतिस्माचो आशिर्वाद तुमी सगळ्यांनी येवचे. आनी फाल्यां पिडेस्तांक कोमन्याव जातलो सांगला ती भाशेन. त्या वाड्यांनी आमी येतले. हांव डिकन आनी पातकूर फाल्यां आनी सोमारा दीस आनी घडये एक दीस वाडयतले, कित्याक फुडल्या सोमाराक डिकनाक आनी कितें आसा. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें सामिंगेलीक. सामिंगेल महाबोडव्या लोडयेच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवतराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सुर्गेच्या दोलबराच्या खुमरा देवाचे पदवेन सुयतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक हेमखोडांत लोटून घाल, कित्याक ते आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक चलपळटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. ई 10 सर्वेस्वराक आर्गां दियात. पान 202 E10 पेज 82.